अबे कितलं गडबडे नको तू कित्याक रे इतलं गडबडे खबर ना बाय सायकल चलयता आपली बायचे कितल्या टॉय ते गदा बीत न्ही खंय घेवन वयता हा पळय बाय भितर गेले किचनान धांवता परत ओ हे पळय बायन पॅन्ट हे बीन कितें केलें पळय बाय हाय कर सगळ्यांक बाबा हाय कर सगळ्यांक माझे कुकडी चॉकलेट माझे या चला या चला आता आम्ही आयला म्हापसा खंय वयता कितें सांगणार ते कोयता हाडून गिरा रे आयज आम्ही गाडी चॅलेंज घेतला 12 आवर गाड़ी चैलेंज गाड़ियानूच रावतलो गिरा रे कितें थोड़ा मार्केट में जाके आ जाएंगे आज आम्ही वयता आमच्या प्लॉटार मातशें क्लिनिंगाचें काम उरलां लायक झाडां बारीक आबाती कट करपाक बाबा रावडार येतलो 2 जाणांक आमी म्हणजे थंय सकयल लास्ट टायम येयल्ले सकयल हाडटले थंय म्हणजे सगळें क्लिनींग करपा तेणें बरें क्लीन केलें फूल तेका तापयला आनी तेच्या वांगडा म्हटलं आनी एकट्याक कोणाक घेवन यो म्हणटा तो आनी एकट्याक घेवन येयला ते एक्चुअली आनी खंय कामाक वयता तो म्हणून आपूण फ्री आसतना कॉल करता तेका काल एमर्जन्सी म्हणजे डायरेक्टली सांगलें फ्रेंड्साक आपूण आहा कितें काम बीन आसा म्हटलेलें न्हू सो फ्रेंड्स म्हणल्यार चल फाल्यां या सो काल राती म्हणटा आनी आयज आमी सकाळचें डिसायड केलें वचपाचें सो सगळें करून बेगीन आमी भायर सरला आतां म्हापसा येयला पे पाक्यांक लायला फ्रांसीस गेला सद्या कोयतो कितें सामान जाय तें हाडपाक खरें बीत कितें जाय तें पळोवया कितें घेवन गावता तें हाडटले ते सो तें करून मागीर आमी भायर सरतले पळोवया कशें कितें आहा थंयचें जस्ट आमी पावला आतां आमच्या प्लॉटाचेर सो व्हडलीं झाडां जालां पळय हांव समज रेडी मरे कोयते घेवन अशें व्हडलें कांय ना बारीक झाडां आयला म्हणजे बारीक आहा आनी थोडी अशी हें आहा हे पळय हय पळय हें एक झाड आहा पळय प्रॉब्लम जातलें न्हू पूण ही नॉर्मल आहा इतलेंच आहा न्हू रे आनी हांगा कोणे उजो घातलेच हें करून हे पळय हे सायल्याची व्हडली आतां तेंचे थंय हांगा जाल्या तशी त्रास करपाक सो आमी पळोवया आतां सद्या बेश्टें येयला क्लीन करून सगळें वयतली अशें सगळें हें जालां पळय बारीक हें रोखडें इजी जातलें न्हू रे जातलें हांव ताका सांगता तो मातसो कट करपाक तुका बारीक न्हू काटे आहा काट्यांच्या हे पळय हें झाड आनी बारीक केली तेंकां पळोवया कशें करया सो आनी मातशें तेंकां मागीर करपाचें मातशें लेवर करून कितें घे म्हणून मातशें मातयेचें बीन सगळें करून पयलीं क्लीन जालें की पळोवचें पडटलें एक्झॅक्टली आमचें क्लीन जालें प्रॉपर्टी म्हणजे अशें हें तेन्ना आमकां कळटलें मागीर सारको कितलो जागो कसो आसा न्हू आतां काय कळना पळय अशें काय कळचें ना क्लीन जालें की मागीर दाखयता कसो कितें आनी हे पळय हेका येवपाक जाय गाडी ऑन आहा तर गाडी सायडीक दवरता की सो चलो आमी हांकां सांगतले क्लीन करपाक मातसो वत रावता हांगा कशें कितें तें आनी मागीर पळोवया आमकां बेश्टें हांगा थंय टायमपास करता पडटलो बायक बांदले बायकान बरयलें हांगा जाता न्हू एक व्हडलें झाड आहा तेका बांदता बायक बांदता म्हणटा हांव हेल्प करता तेंकां मातसो हे पळय सद्या हांगा सद्या प्रोसेस चल्ला पळय आं तें पळय व्हडलें झाड आहा व्हडलें म्हणजे नॉर्मल चडोंक मेळचें ना तें पळय हांगा हें करता बांदता 2 जाणांक हाडला न्हू सो ते दोरी बीन हाडला तेका दोरयेक बांदून हें करचें पडटलें हांगा आतां मेन टास्क आहा दोरी ते हे करून तेका हे करूंक जाय न्हू सांगूंक जाय तेंकां अरे हडकलें तसो करून मातसो उरलें की जाता दर पळय मातसो फोन हे बा कुदे पळयताले आनी म्हणटा तुका बायक बांदला बायक बरयला आनी झाडाक बांदता बाबा कितें करता रे पळय दोरी बांदून कित्याक काट्याच्यान आनी व्हडलो हायटेड आहा सो चुकून ते घरान बीन असो जालें ते खातीर आमी मातसो दोरी बांदून एका ह्या सायडीक ओडूंक जाय ह्या सायडीक ओडलें की मागीर आनी पडचें ना टेन्शन ना मागीर सो ते जुगाड करता दोनी हो एक आसा आनी तो एक धाकटलो आहा ना तसो मातसो ओडलें कीत पुरो ह्या सायडीक ओडलें कीत न्हू तेका बांदून दवरता तो कापता तेन्ना थंय पडोंक जायना ते सायडीक पडोंक जायना कित्याक तें झाड बीन आसा न्हू तसो तसो करून पळय पळय केला तेणें सारको सिस्टमॅटीक कित्याक ते आनी धरूंकूय जावचें ना कित्याक कांटो आहा न्हू रे तो हातीन तूं कांय करूंक शकना सो दोरी केल्यार बरें न्हू घे मातसो हांव तांकां हेल्प करता दोरी बीन धरून मातसो कितें करता हेल्प करता चल मागीर वयता मरे कसो वयता असो खंय वयता तर तो शक्तिमान हालत
हगीर रे शक्तिमान काही आहे बट दादा पळय कसो गेलो रेब्यांक असं कट करता झाड अशें कट करता आणि अशें हायटेड आहा हे वेक आहा धाकटो पण हे चड धाकटे आहा सांजचे ताका गोल बांदून घेता दिसता सो इतलें हांगासर मातसो क्लिनींग जालें ह्या सायडीचो जागो उरलो काय झाले दादा रे Pig boo. अरे Pig boo kata pa. पया Where is Dada? Where is Dada? पया बाबा आले अच्छा Pig boo. अरे Pig boo. आता काका फेरे तो. पय बांधून दवरला आता कितें करता करून कट करपा मातसो काकडो ये झालं एक्चुअली कितें जाणा काकडे खंय काकडी न्हू रे बाबा कुलाडी ना रे काका रे काकू हां काकू काका किती कुराड कुलाड बीन झालं हाडून तर तुम्ही ना कोयतो काडला न्हू अरे रे आमचो पळय काडून घातले रे आमचं कोयतो जावपा ना ओ हेवी आमचे सारखं लाईट आहा फायनली झाड मारले पडले ना पोवना आम्ही पडल्या गावात येयलो आणि एक दुसऱ्या झाडला तेव्हा मारपाक जाय एक झाड हे केले केले बाबा डुब्बा झाला मरे झाड पहिल्यात येन पहिल्या ते आता झाड काय करपाचे ना ते काय पीसेस करता मरे 2-4 पीस करून थंय सायडीक उडोवपाचे एक आमचे टार्गेट अचीव जाला बोले बाबा कुठे झाला आता हे झाड लागते हा न्हू कुठे झाला तेका बांदूंक जाय ना न्हू कुठे झालेली हात लाय ना ओके झालो एक फायनली ओडलो हा तो पडला आता हो कॉर्नर उरला असा मातसो बारीक करून आमी मातसो वचोन येवया मरे थंय घेवन दे ताता गेली उठलं मरे कितलो वगत आमी हांगा येवन पार्किंगान रावल्ली बाय न्हिदलेले म्हणून सो आतां आमी लंचाक येयला हांगा पेयला आमी सिल्वर स्पुनाक एक सिल्वर स्पुनाचे आनी आमी 1-2 ऑप्शन दवरला हांगा येता जाल्यार सिल्वर स्पून नाल्यार स्वाद सो मातशें सिल्वर स्पुनान मातशें जेवण बरें गावता बाय न्हिदलेलो म्हणून आमी एक हाफ एन अवर गाडयेनूच बसलेली बायच्या खातीर वयता आतां चलो हे बाबा उडयनाका थंय बाबा उडयनाका थंय तूं टर्न करतलो आमकां टन जातलो ची तंग घालूंक जायना हांगा बसा टन जातलो जाणा ओय आमकां टन जातले टिगूंग आमी आमचे हे आसता न्हू हो कॉर्नर नाल्यार तो कॉर्नर आमकां एक्चुअली मातसो सोफा जाय पडटा कित्याक एक कोण सांबाळटा नाचोंक एका सोफा जाय सोफान जाल्यार मातसो ते नाचता केन्ना केन्ना न्हिदता बरें तूं मागीर सगळें करतलें मरे दी पळय मस्ती जाला म्हाजे बाबा जेवपाक हॉटेलान वयताना आमचे बाब हाडटा आमी हॉटेलार येता आनी आमचो स्पेशल माम घेवन येता रे बाबा हाय कर सगळ्या हाय कर पयलीं हाय राव हाय करता रे बाबा हांगा पळय आनी हाय कर हाय कर कसले रे टायगर बच्चा टायगर मुफसा कसो करता लायन बाबा सिंबा कसो करता रे ओय सिंबा शॉर्ट करता ते तेका लॉंग पॅन घातली ते आतां शॉर्ट करूया मागीर असो आता असो हा थंय पाल आसा तुवें असो वांकडो घातला मरे पाल कोण आसा बाबा पाल आसा हय थंय आसा आईन दवरला आईन लिपून दवरला बाबा थंय पालाक लिपयला थंय आमचो माम घेवया आमी अरे आप करते मरे बाबा अरे बाबाची स्पेशल खिचडी मरे बिर्याणी आमी सिल्वर स्पूनाचो माप दे तेंचे रायस न्हू खूब आसताय पळय व्हडली बालदी आसता ओके म्हाका इतलें जावचें म्हणून ही चोनक थाली आनी आमी फ्रांसाचे स्पेशल मटन सुका आनी एक बटर नान सुका बरें जालें बरें जाला खा हेंचे थाली न्हू बरें आसता सगळ्यां फूल ती हितूंतले फ्रांसान बकेट काडला रायसाचे आनी कितें काडला आनी कांय ना न्हू सगळें आसता सो बायक पयलीं बरयता आनी मागीर आमी वयतली आमकां असो टायमपास करचो पडटलो थंय रावनी कांय फायदो ना आतां जेवन ना मागीर वयता सांजचें वयचें खंय ओके सांजचो खंय वचता खंय कितें करता तुमी हांगाच रावता आतां सिल्वर स्पुनानूच रावता सिल्वर स्पून ट्रीट इन एवरी ईट खंय हें म्हाका आवडटा तेंचे वयले हें बरें आसता दिसता पळय चलो तरी आतां आमचें पार्किंग खंय केलां पळय आतां हांगा आसा इतल्या पळय
हय न्हू चलो आतां आमी वयता आतां पळोवया आतां कितें करूया रे कितले जाले 3:30 जाले आतां मातशें आमी हांगा टायमपास करता खंय वया सायडीक या मातशें जरिया आधी तेव्हा म्हाका यादूच ना एवरी टायम आमी ते स्वादान वयताले ते सायडीकूच मिस्टर डिएवान हें आसा न्हू रे जोडयो सो म्हाका दिसलें आमी थंय ते येयला न्हू सकयलूच वयतले म्हणून तशें पळय जाल्यार आमी स्पोनान येयला सिल्वर आता पुढे जुडिओ मागीर थंय हे कर जिरो कर आनी देवा प्रेस करूच ना आनी प्रेस करूंकूच नाहीच आनी हांवें एसी लिफ्टार आनी हांवें लावला हांवें कितें जालें गो वचना कित्याक काय बाय पळयता वयला रे इल्लो सोडून बाबा सो आफ्टर लंच आतां आयला आमी जोडयोन हे पळय साके जोडयोन येयला सो मातसो टायम हे करपाक स्पेंड करपाक जाय म्हणून थंय जावन आसा लंच जालें की आनी आमकां थंयच रावचें पडलें 1-2 वरां त्या सद्या हांगा आयला मातशें बायक लागून कितें पळयता बायक चलो वेलकम टू जोडियो साखरेचे ना पळोवया तर सो पळोवया कितें कितें न्यू येयला आमच्या थंय न्हू पोरवोरीम जोडयोन इतलें कलेक्शन आसता हांगा येयल्यार बरें बरें कलेक्शन गावता तुमकां आनी फांसेचे म्हाका सगळें 1 ना 2 टी-शर्ट कितें उचलतलो चलया मरे त्या सायडीक पळय किड्साचेर किड्स सेक्शन पळया वाव बरें दिसता मरे ब्लावज बरें दिसता पळय बाय कितें जाय गो कितें जाय म्हाका समज जाय कितें जाय कितें जाय बाय तुका कितें जाय खंयचें जाय ओके ना खंय वयता गो तुमी खंय वयता गो शॉपिंग करता खंय वयता मम्मा ए ते ओडटले मी दुसरं या मम्मा या मम्मा या खंय सोदता रे तूं मम्मा सोदता खंय आसा रे मम्मा तुजी मम्मा खंय आसा रे खंय आसा रे मम्मा मम्मा खंय आसा रे आले 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 माझे पिल्लू सो आमी परत जोडयो न्हिसून वचून परत आतां आमच्या प्लॉटार येयला सो काम कशें जालें तें पळोवपाक आमी गेल्ले हांगा इतलो हांगा गाडयेनूय रावन कितें फायदो आनी आमी हांकां सकाळचें पायलें न्हू आनी घरा वचून सांजचें व्हरतलें म्हटल्यार खूब पयस आसा डिस्टन्स सो त्या आमी हांगाच टायमपास केलो जेवली बिली रोखडो टायम जालो अशें कांय ना सो ऑलमोस्ट सगळें जाय तुमकां आतां पळोवपाक गावता आमचो प्लॉट म्हणजे प्लॅटफॉर्मवर झाडां बिली अशें कांयच पळयनासलें बाबा आम्मा येयली पळय आम्मा येयली पळय आम्मा आम्मा पळय आम्मा आम्मा खावपाक सगळे प्लॉट आमचो असो हा वायड एंगल करून दाखयता तुमकां हांगा तेंच्यांनी सगळें काडून अशें उडयला सगळें हे पळय लावपाक मागीर सुकल्या की उजो लावपाचो एका न्हू फूल वांगडाच लावंक मेळचें फूल उजो पडटलो तो मातसो दिसलो एक्झॅक्टली एरिया दिसता दाखयता तुमकां फूल एरिया दाखयता तुमकां आयज आमचें कंपाउंड बीन सगळें दिसतलें तुमकां हांगासून 2 एंट्रन्स हांगा नाल्यार हांगा करूंक शकता दोनी सायड वाट आहा जालें मरे चल आयज न्हू आयज डिटेलान दाखयता तुमकां एक्झॅक्टली प्लॉट बीन कित्याक आतां आयज क्लीन केला न्हू तुमकां दिसता आसतलो फूल एरिया बीन तुमकां दिसता आसतलो सो 300 आहा 300 स्क्वेअर मिटर थंय कॉर्नराक आहा पळय घर हाऊस नंबराक लागून अप्लाय केल्लो एक्चुअली आमी कोणा कडेन घेतलेलो पळय ऑलरेडी सगळें सेटलमेंट करून एक्चुअली सेटलमेंट प्लॉट हाऊस नंबर बीन घेतलेले आसा डॉक्युमेंटेशन ऑल क्लियर जाला सगळें ट्रान्सफर बीन जाला ते आफ्टर दॅट ओनली आमी येयला क्लीन करून कित्याक डॉक्युमेंट पयलीं ट्रान्सफर जावंक जाय न्हू सो त्या खातीर सगळें डॉक्युमेंटेशन सेटलमेंट पार्टिशन आनी ट्रान्सफर हाऊस टॅक्स बीन सगळें जाल्लें आसा सो आमी क्लीन केला पळय तुका दाखयता पळय एक्झॅक्टली कितले एरियान तुजें घर जातलो पळय तुका एक रफ आयडिया दिता चल थंयसून दाखयता तुका आनी तुमकां दाखयता लास्ट हितून आमी इतलें दाखोवपाक मेळना जालें कित्याक आमी हांगासूनच सूट केल्लें कित्याक हांगा फूल जंगल आसलो न्हू भितर असो मेळूंक नासलो सो एक्झॅक्टली कॉर्नर प्लॉट आहा ओ मेन रोड आहा हांगासून भितर वयता प्लॉटाक आनी हांगसून अरावंड 100 मिटरा मेन आमचो हायवे आसा आनी आमचो एक कनेक्टेड प्लॉट आहा एक्झॅक्टली आमचो प्लॉट हांगा आसा पळय दोनी सायड रोड आहा ह्या सायडीकूय रोड बरें आहा न्हू हांगा ओपन आनी घरूय आसा रिताक मेन जाय आसलें घर जाय आसलें लागीं बीन घर आसूंक जाय मातसो बांदून रावता जाल्यार कोण तरी ऑलरेडी एक्जिस्टींग घर आहा हांगा एक
नेबर्स ऑलरेडी असा यासाठी एक बरो बंगलो हा दाखय तू काय दाखयता यो मरे भितर असं हा आमचो ओ प्लॉट ओ आम्ही रावपाक घेतला हा इन्वेस्टमेंट बीन काय ना आम्ही रावतले केन्ना मागीर ते अपडेट तुम्ही कनेक्टेड राहा आमची कशी जर्नी हा तुमकां शेअर करतले ओके सो भितर असं नको ओ झाड मातसो काट्याचो जाल्लो कट करता पळय व्हडलो जाल्लो ताका कट करून ताका पिसेस केला पिसेस करून व्हरून दवरपाचे पळय खंयच्यो हांगा हांगा खंय तरी आसलो कितें 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 म्हणटा तूं हय हो म्हणटा तूं हांगा हांगा खंय तरी आसलो रे ताका याद हेवी हा पळय दोग जाण येयल्ले म्हणून ताका बरो जालो एक्चुअली बरो व्हडलोय आसलो न्हू यो यो पप्पी दाखय तुका हांगासून दाखयता हांव फूल एंडिंगाक येयला हो एंडसून तुमकां दाखयता अशें हो एरिया आसतलो एंट्रन्स आमचो थंय नाल्यार थंय आमी खंय करूं शकता पळय तुका एक सांगता पळय हो घर केला पळय एक्झॅक्टली तितले गॅप सोडून मरे हांगासून तूं फूल हो एरिया हांगासून तो आहा पळय कितले पर्यंत एंड जाता हो पळय हो आमी कचरो उडयला एंड जाता पळय थंय एक डिवायडर आसा पळय पूल भशेन हांगा हांगा एक्झॅक्टली हांगा तो एरियान आमी तितले थंयसून एक्झॅक्टली हाडून हांगा हो एरिया इतले पर्यंत मरे तुजे सुशेगाद घर बसता आनी फुडलो एरिया आहा पळय एक गाडी एक आर्टिगा गाडी धरी तितले एरिया तुजे एक कितें म्हणटा धाकटुलो गार्डन नाल्यार पार्किंग इतको यूज करूं येता एक्झॅक्टली आसा पळोवया कशें कितें आहा तें मागीर हय घराचें अजून डिसायड जावंक ना एक एक स्टेप स्लो वाडटा कित्याक हेजेर खूब व्हडलो इन्वेस्टमेंट आसलो हेजेरूच आमकां एक्चुअली इन्वेस्टमेंट चड आसलो सविता कितें म्हणटा केळी जाला दिसता तुमकां म्हणटा झाड तेंचे केळी आमचे ह्या सायडीन कितें येयलें आनी ती बडी घेवन येतले कोण येयला काय ठो जालें आमचें नेबराचे बरोबर आमी उलोवनी रेडी उलयला तेंच्यांनी वळखिल्ले बीन विचारला कशें नेबर्स बीन बरें आहा आमी उलयले बीन ह्या घराचे एकटो उरला ह्या घराचे येयल्ले फोडलो बंगलोचे अंकल येयल्ले विचारताले बीन सो नेबर्स बीन बरो आहा कोऑपरेटीव आहा सगळे विचारताले कशें कितें घेतलें काज्याची झाडां हो दिसता हय दिसता आमकां चावी एक्चुअली तो चावीक ओपन जावचें मोडचें पडटलो पप्पी कित्याक हांगा फूल रस्ट जाला ह्यो दाखयता ह्यो हावस नंबराक एक धाकटुलो रूम करचो पडटा न्हू केला पळय धाकटुलो हावस नंबराक रूम केल्या ह्यो रस्ट जाला फूल रस्ट जाला हेका मोडचें पडटलो मोडून दुसरें घालचें पडटलो मोडचेच पडटलो फूल रस्ट जाला ओके सो जाला ऑलमोस्ट हावस नंबराक घेवचें पडटा न्हू हावस नंबर वॉटर बील बीन ते काम करचे पयलीं इलेक्ट्रिसिटी हावस नंबर बीन ना तुका म्हाका असो दिसता इतलें आयडिया ना म्हाका अशें दिसता तूं केन्ना घर स्टार्ट करता पळय तुका इलेक्ट्रिसिटी बील जाय वॉटर बील बीन वॉटर कनेक्शन जाय ते खातीर पयलीं हावस नंबर घेवचो पडटा खंय तरी ते हो करचें पडटा डॉक्टरून मागीर मोडूंक जाय कित्याक जाय मागीर कन्स्ट्रक्शन करता तरी मोडचें रावपाक जावचें ओके जालां ऑलमोस्ट रेडी आतां आमी वयतले एक्चुअली आमचो प्लॅन आसलो दुसरो प्लॉटाक आसता पूण आतां पळोवया कशें कितें आहा टायम कसो अलाव करता तेजेर आहा ऑलमोस्ट जालो 5 जावपाक येयला हय हय लेट येयल्ले न्हू जालो ऑलमोस्ट क्लीन जाता बरो केलो क्लीन हेंच्यांनी हय बरो सारको ग्रास बीन क्लीन करून उडयला हो बीन आनी कापूंक मेळटा तो फूल काडचो मागीर तुका डिगींगूच करचें पडटलो हो पळय हो एवरी मॉन्सुनान मरे मातसो इल्लेले येतलो आफ्टर मॉन्सून ह्या टायमार येवन मातसो क्लीन करून वचपाचो आनी काय ना
केन्ना पर्यंत आमी करूंक ना तेन्ना पर्यंत असं क्लीन करून जाय आनी काय ना. बरं आलं तांकां सायडीक मातशें बरें क्लीन केलां म्हणून सगळ्यांक बरें नाका स्नेक्स बीन कितें येत म्हणून झाडांनी. सो बायक बरें फ्रेश केला म्हणजे सगळे त्याचे पॅम्पर बिम्पर सगळे चेंज केले कपडे बीन चेंज केले आता बेश्टे म्हणजे फूल म्हणजे उतयच्यान दनपारच्यान सकाळचे आमी भायर सरले तेन्ना घातले एका पॅम्परान मदीं मागीर आमी जेवपाक बीन भायर सरले थंय चेंज करून गावना. सो आतां ताका आमी गाडयेन हांगा बसलेले काय तेजे पॅम्पर कपडे बीन सगळे चेंज केले. पावडरचो डबो हाडलो आनी ते पफ बीन हाडून नासले नॉर्मल पावडर हाडलो. पावडरचो डबो भायर खंय उडयलो काय गरज खंय पडलो खबर ना खंयच गावना. सो हांवें ताका नॉर्मल आतां तशेंच हें केलें हे पळय. आणि आता बूट घाल आपल्याक दुसरे बूट हाडलेले आनी हेवूय हाडलेले. आता आपण बूट घालून खेळटा. बाय हाय कर गो सगळ्यांक पळय. हॅलो गुड इवनिंग म्हण सगळ्यांक बाबा. पळय हांगा पळय कॅमेरान पळय. हॅलो हे पळय स्वीट हार्ट म्हणून आहा मरे तुज्या स्वीट एट हार्ट खंय हांवें स्क्विरल आहा मरे बाबाच्या हेजेर. आं ए बाय आसरा आसरा दाडा रे बाय तो दिता सॉक्स शूज घातलेले हांवें काडले. पण म्हाज्या हेजे मम्माचे हेजे पळय म्याव आहा पळय मम्माचे माव आहा पळय माव हांव फ्रेश काय जावपाक गावना पळयता तरी पण बेश्टे केस बीन मातशे सारके हे करून घेता वय बाइंड अप करून घेता. सगळे जाले हांगासर आतां वयतले आमी पळोवया सगळे कट तर केले फ्रेंड्सूच खंय आहा काय उदकाचे बॉटल हांवें काडलेले आजून हेंच्यांनी 10 लिटरची काबार करना हे हाफच जाला. सो चलो पळोवया कशें कितें बायक मातशें कितें खावयता आनी मागीर पळोवया कितें रे हाडू तुका चाव आनी समोसा जाय चाव धाड खावपाक नाका. सो खंयचे येयला आमी उडपी. सो सगळें काम बीन जालें आनी आमी आतां थंयसून सोंग भायर सरलेली 6:15 म्हटल्यार भायर सरलेली आनी तांकां आतां म्हटल्यार थंय कांय ना न्हू. सो वाटेर येता आसतना आमी हांगाच रावता लास्ट टायम आमी हांगा डोसा बीन खाल्लेले बरें आसता उडपीचे. सो हांगा चावेक रावला भायर न्हिदले म्हणून हांव गार्डनूच बसला. तांकां म्हटल्यार चाव आनी कितें खावय बीन आनी म्हाका म्हटल्यार फ्रेंड्स म्हणटा तुका कितें हाडू हांवें सांगलें हांगा गाडयेनूच चावूच हाड खावपाक कांय नाका. दनपारां आमी म्हणजे जेवलेली लेट न्हू सो भूक लागना आतां बरें आसता हांगासर. हे पळय फ्रांसीस भोंवता कित्याक खबर ना आनी आमची हिरोईन न्हिदल्या. हे पळय सवाय संक भाजले 6:50 ना. सो 6:45 जाली घरा पावता म्हटल्यार जातली हांगासर 7:30 जातली आमकां. सो वचून पळोवया जेवणान बीन कितें केल्यार तें पळोवया मागीर.